Somplele Ismeria Mascarenas, Ijotmiang Mis Petuita Fausto Mascarenas. Santano Fernandes, aci Pori Bolaiki Pasot, Mis Petuita Taci Famil. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल पयली भावानो, आयज आमच्या देशान भारत देशान आमी भाग्योंत मादर तेरेसा हाची समरण करता. भाग्योंत मादर तेरेसा आमच्या तेंपार जियेली. पापसाहेब भाग्योंत जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका आल्ताराचो मान फावो केलो. अदीक करून तिच्या वावरा आनी जिविता पासून जेजूचो तिणें इतलो मोग केलो की जण एकलो पिडेंत आनी दुखांत आनी कोश्टान सांपडलेल्या मनशाक ती जेजू कसो चोयताली. आयज तिच्या हे परबे दिसा उगडासा दिसा आमी देवाक तिच्या सगल्या वावरा पासत आर्गां दिवया. एसपरी तिचे बरे गूण देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमच्या जिवितान रिगोय म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. आयज आमी भाग्योंत आंकवार मारयेक मान दिता. तिच्या जिविता वरवीं आमचेर आशिर्वाद घालून तिचे मायपणाचो आशिर्वाद हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसाणें मागुया. हांव पातकी सोर पदयता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योंत सदांच वार म्हजे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोद करात. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थया. सरस्परा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचे भोगसणें मागता. आमच्या पुण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याचे आवयचे विनवणेन आमकां सोबण मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्योन पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचें आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. बरयलोलें आसा तितलेंच सांबाळात. हे म्हणणेचो उगडास धरात. कोणेच गोरवान बरोवन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर येरावून तूं व्हड म्हूण तुका कोण धरता? तुजे कडेन दुसऱ्या कडचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा? आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलोले भाशेन तुजी बोड्डाय कित्याक? हय, तुमी दादोशी जाल्यान, तुमी गिरेस्त जाल्यान, आमचे विणे तुमी राजबोट चलोवंक पावल्यात. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजबोट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपण जोडलोलें म्हाका जाय आसलें.
आमा दोन दुतांक देवान निमाणो वर्ग दिला सो दिसता. आमी मोन्नाचे फॉर्मोण पडलोले मनशां बरी जाल्या. होय, आख्खे रचनेक मुणगे देवदूतांक आनी मनशांक एक तोमाक्षो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सवे शाणी. आमी असोच, पूण तुमी शक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही घोडीपुऱ्यान आमी भूक आनी तान सोंसतांव, विंगडे भोंवतांव, आमी मार खातांव. गोरदार आमकां ना. हात पांय जुरोवन आनी कश्टवतांव. आमचे शिराक घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालतांव. दुमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसतांव. आमची निंदा करतात, पूण आमी बोळेपणान उलयतांव. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगल्या मनशांचो मेळ कसो आमी जावन पावल्या. तुमकां लोचेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाची भुरगीं कशीं तुमकां सोयरानार हाडूंक हें बरयता. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सवे हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पुर्यान तुमकां जायते बापूय नात. कित्याक क्रिस्ता जेजू सवे शुभ वर्तमाना उदेशी हांवेंच तुमकां जोडून दिला. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागीं आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसात. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसात. आपल्या भक्तांची खुशी तो करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारतात. आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर राखून घेता, पूण सगल्या नश्ट्यांचो तो भस्म करता. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. म्हज्या तोंडांत सदां आसून सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करून सासना सासना. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागीं आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना गोगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान बेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो मूड धुवन खाताले. कांय फारिजियांनी तांकां म्हटलें, सोनवारा करूं नजो तें काम तुमी कित्याक कोत्तात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसलेल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सत्य नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावंक येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे ताणें खेले. हें तुमी वाचूंक ना? ताणें तांकां म्हटलें, तो मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावांनो, ह्या दिसांनी जायते आमच्या भाव भयणी बेकार पडल्या.
जायते जाणांची कामां गेल्या. आयज शिक्षक दिवस, टिचर्स डे, पूण आमच्या टिचरींक तरी काम आसा. दुसऱ्या प्रायवेट आनी दुसऱ्या मनशांचे जायत्या जाणांची कामां गेल्या. तर ह्या मनशांनी थोड्यांनी आपलो धंदो सुरू केला, ल्हान ल्हानसो धंदो घरान थोडेशें करून आपलें जिवीत फुडें व्हरतात, आपली फामील सांबाळूंक ते सोदतात. आयच्या पयल्या वाचपान आमी भाग्यवंत पावलू आमकां कितें सांगता तें आयकया. पावलून क्रिस्ती समुदाय घडोवन हाडिल्ल्यो. इतलेंच न्हय, तो तांचो परामर्श करता. ताका तांचो हुस्को आसलो आनी हो हुस्को तो तरेतरे भाशेन दाखयता. तांकां चिटी बरयता, तांकां मेळूंक वेता, जायते कोश्ट सोंसता. आयची ताची उतरां आमकां सांगतात कशें करून भाग्यवंत पावलू म्हणटा, तुमचे पासत ह्या शुभ वर्तमाना पासत हांव दुमालो सोंसता, चिकोळ कसो म्हाका मारला, भायर आयला, तरी आसतना हांव देवाचेर म्हजो वाट सोडिना. आमी जाणां जे कोण HR ह्युमन रिसोर्स असलो वावर करतात कंपनीनी, तांचें मुखेल काम जावन आसा दुसऱ्यांक तांचे पळय एम्प्लॉईज आसात, दुसरें काम करतात, तांकां भरवंसो दिवंक, बरे भाशेन तांचे कडेन उलोवंक. असलेंच काम भाग्यवंत पावलूय करतालो. दूख कोश्ट येयले पूण ताणें सोडूंक ना. आनीक कितें दुसरें केलें. एका गांवांतलो ताका भायर घातलो, तो दुसऱ्या गांवांत गेलो. मोगालिशानो ह्या दिसांनी जेन्ना जायते भाशेचो कोश्ट लोकांच्या गरजेच्या जिवितान आयला, तांणी आपलो घरवासो आनी भावाट सोडिना जावन आमी उगडास करुया. कितें नाल्यार कितें जण एकल्यान करूंक जाय. जरी तर आमी म्हणूंक बसतल्या कांय ना, कसलेंच कांयच करूंक जायना आनी बेकार बसून रावतल्या, अशें जायना, जावचें ना, जावंक फावना. आमचो दिसपटो आनी आमचें दुसरें काम करून आमी फुडें वचूंक जाय. देवाचेर हो भावार्थ दवरुया. मादर तेरेसाच्या जिवितांतली आमी कांय शिकता. ती आमच्या देशांतली न्हय, ती एक विदेशी आसली, फॉरेनर आसली. तरी आसतना तिणेन आपलो वावर फुडें वयलो. जायते जाण तिका कोश्ट दूख दिताले, तिचे विरुद्ध जायते उलयताले. मादर तेरेसान आपलो भावार्थ आनी विस्वास सोडूंक ना, फुडें गेली आनी जेजू आनी गरिबांक तिणेन परगोटली. तांकां जेजूचो मोग, जेजूची दया तांकां दाखयली. आमच्या जिवितान आमी जाता तें करूंक जेजूची कृपा आनी बोल आयच्या दिसांन आमी मागुया. सरस्वरा देवा, सृश्टीच्या रचणारान तुका दिन वाजता. तुज्या उदारपणान तर आमकां दिलाय, तो उलो तुका भेटयता. तुवें तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाचो. सरस्वरा देवा, सृश्टीच्या रचणारान तुका दिन वाजता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय, तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाक वाडयेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां ओतमीक पिवूंक जातलो. सासणाच्या सासणान देवाचो. सरस्वरा देवा, ल्हानपीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें आसा. म्हज्या खऱ्यापणांतलो म्हाका धरून काड सरस्वरा. सगळ्या म्हज्या पापांतलो म्हाका.
अशा भावणानो मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका आदार. सगळींच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयच्या आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली पोत्तून घेता. तिचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुका देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी भरोवंक म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारया. सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासण्याच्या देवा सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरता. जिव्या भाडतान ताचें पुनर्जिवंतपण कोरता. हीर बदमाशान ताच्या मोहिमेहून येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण ससूकवेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसान दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे बसत सोबतची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसान दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें येणकोत. पातकांचें बोगसणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बरयतलें. हें म्हज्या उगडासाक कर. भावार्थाचो पयलो बूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरता. तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या यादविकी वर्गा बरोबर तिका आपले मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगती तिचो पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन ट्रेजा, भाग्यवन दोन दुतां आनी सोब काली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां मानवती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेधार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज सदां येवंक तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो प्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां परस आनी आमकां दायनीन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतल्यान सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान उद्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुदय आनी सोर्ग आकांतांतली वाटाय कित्याक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतान म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे दीश का तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं मोगान एकामेकाक शांती देवाची श्री संसाराची देवाची श्री संसाराची देवाची श्री संसाराची हो जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा शेलयाच्या जेवणान आपयल्यान ती आमी सगळीं सुवात क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळ प्रार्थना सरस्पर आमच्या मोगाल बापा भाग्यवंतांक मरेचो उगडास करून स्वर्गींचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच आंकवार मारयेची आमी सगळीं तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी
सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.